पणजे जवळ 20 वर्सां फाटीं गेल्याक अशी दिसता. म्हणजे पणजेच्या विकासा बाबतींत सुद्दां जो फेल जालो, एक पार्टी विथ अ डिफरन्स, एक प्रिंसिपल घेवन पॉलिटिक्स आयलो, त्या प्रिंसिपला कडेन ताणें सगळें तडजोड केली. जी फटींगपणां आसा ती लोकां कडेन आसा, जी यू टर्न्स आसा ती लोकां कडेन आसा. एक प्रचंड तिडक पणजेच्या मतदारसंघाक लोकां कडेन दिसता. तांकां दिसता की आमी दिल्ली एका पावर, आमी दिल्ली एका मतां हाणें दुरुपयोग केल्लो आसा. आमकां ताणें गृहीत धरलेले आसात आनी ह्या पावटी पणजेकाराचो सन्माना खातीर हें मतदान जातलें. पणजेच्या एक्झिस्टन्सा खातीर हें मतदान जातलें. पणजेच्या स्वाभिमाना खातीर हें मतदान जातलें आनी पणजेकारांचो स्वाभिमान जागो जाल्लो आसा. आमकां कोणी गृहीत धरपाक शकना. 5 वर्सांक तुमी 3 पावटी इलेक्शन करतात, एकदांय पणजेकाराक विचारूं ना, दिल्ली वयतनाय विचारलें ना आनी दिल्ली साकून परत येतनाय विचारलेलो ना. सो पणजेकार स्वाभिमान जागोवपाक, पणजेकारांचो स्वाभिमाना खातीर पणजेकार ह्या पावटी वोट करतले. हें म्हाका म्हाज्या जो प्रचार जातालो घरघरांनी वचोन त्या प्रचारा वेळार दिसून येयलें. हे BJPचे दोन्ही उमेदवार लोकांच्या घरां वचनात, एक्सेप्शनली खंय वतात, लोकांच्या घरां वचनात. गिरीश लोकांच्या दारां वता आनी गिरीश लोकांच्या मनांत वता. केवळ दारांत वचच न्ही, तो मनांत वता. दारांकय वता आनी ताच्या मनांकय वता. आनी म्हणून गिरीशाचो प्रचार पळय आसा हो डिफरंट फ्रॉम अदर्स. मांडवीचो सपूत घेतला की मांडवीचे रक्षण आमी करतले. मिस्टर मनोहर पर्रीकार मांडवीचें भक्षण करता. पयली गजाल आमी सगळें नॅशनलायजेशन करून न्हंयो सगल्यो मांडवी सयत 6 न्हंयो नॅशनलायज करप म्हणजे भक्षण करप.